बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सासणतावन मोग करतल्या जा तूं आमचो इश्ट त्या सासणांत हें गीत गावन आमचो सासणांत हांवन मोग करतल्या सोम्या जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. आमच्या कंतराच्या बुकांत गीत नंबर K5 पान नंबर 150 पेज नंबर 150. Mogal ista Jesus somia Sasantaun mo करतेल्या मानताव सायबा तुझो उपकार सर्पण करताव नमस्कार जा तूं आमचो इश्त्या ससना जीन ही जातास काबारी निर्मी आमी बघूंक तुका रूप रूपागी सरगारी जा तूं आमचो इश्त्या ससना जीन ही जातास काबारी निर्मी आमी बघूंक तुका रूप रूपागी सरगारी. दुलोप जेजू मोगाळ उदा इतलो मोवाळ इस्तो आमचो ताजे लागीं आमी काळजांत उलयया. दुलोप जेजू मोगाळ उदा कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमचे संगीत दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे पगार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तसो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे पगार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तसो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो. थोडो वेळ आमी सोम्या लागीं उलोवया. हालेलुया हालेलुया पळय सोम्या तूं म्हजो इश्ट, पळय सोम्या तूं म्हजो सांगाती, पळय सोम्या तूं म्हजो आधार, पळय सोम्या म्हाका तूं सांडिनाय, पळय सोम्या तूं म्हाका सोंड घालिनाय. हांव अविश्वासी जाल्यार तूं सदांच विश्वास, हांवें तुका सांडल्यार तुवें म्हाका सांडूंक नाय, हांव तुजेतान पयस गेल्यार तूं म्हाका सोदून आयलाय. हांव काळोखान सस्पल्ल्या वेळार तुज्या दैवीक उजवाडान म्हजें जिवीत प्रकाश भरीत केलाय. निरंतरी म्हाका रुपांतर जावंक, नवो जावंक, प्रकाश भरीत जावंक, परजळीक जावंक तूं म्हाका आपोवण दिवन आसाय. म्हजी काकूत करताय, म्हजी दया दाखयताय, म्हजेर तुका वर्तो मोग आसा, म्हजेर तूं विश्वास दवरताय. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, पदवी जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. कंडी जावन तुमी देवाक मोगाची देवान तुमकां विसलां आनी देवा लागीं मोगाचें न्हू हांव आनी तूं उलोवया. कीर्तन 9:1 ह्या किर्तना द्वारे साम 91 कीर्तन 9:1 आनी तूं 15वी 16वी वळ पयलें आमी म्हणया आनी उपरांत थोडे वळी मुखांत्र दुसऱ्या वाक्य मुखांत्र जशें दावीद राय देवा लागीं उलयलो आमी उलोवया. म्हजे उपरांत तुमी सांगा. हांव देवाक उलो मारता आसतना म्हजो देव म्हाका जाप दिता. म्हज्या आकांताच्या वेळार तो म्हाका लागींच आसा. तो म्हाका निवारता. तो म्हाका सन्मान करता. लांब हांव दिवन तो म्हाका दादोशी करता. ताचें तारण पळोवंक तो म्हाका फावो करता.
सर्वेस्पर म्हजो आसरो परस्पर म्हजो आसरो परमोन्नत देव म्हजें खोटें देव म्हणजे खोटें देखून म्हज्या कुशीक देखून म्हणजे कुशीक 1000 जण मरण पडटी जाल्यार जाल्यार म्हज्या दाव्याक दाव्याक 10,000 10,000 नास जाती जाल्यार जाल्यार कसलेंच वायट वायट म्हज्या तंबास अशी येवचें ना अशी येवचें ना खरेंच म्हज्याच दोळ्यांनी हांव पळयतलो आनी हांव पळयतलो नसत्यांक कसली मजुरी कसली मजुरी फावो जातली म्हणून जाली म्हणून कसलेंच वायट कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना येवचें ना मारीची पिडा मारीची पिडा म्हज्या तंबास अशी पावची ना पावचें ना म्हज्या सगळ्या वाटांनी सगळ्या वाटांनी म्हाका राखच्याक राखच्याक आपल्या दुतांक दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या आज्ञा दिल्या फातराक म्हजो पांय आदळनाशें पाय आदळनाशें आपल्या हातांनी आपल्या हातांनी ते देवदूत देवदूत म्हाका सांबाळून धरतले सांबाळून धरतले. सिंहाचेर शिवाचेर आनी सर्पाचेर सर्पाचेर हांव पांय दवरतलो दवरतलो. तरुण शिवाक शिवाक आनी नागाक नागाक हांव म्हज्या पांयान तळा पांयान तळा. मस्त दितलो दितलो. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. होगळाप जेजू जेजू. जय जय जेजू जय जय जेजू. तूं म्हजो मोग करताय मोग करताय. देखून तुजो मोग करूंक करूंक म्हाका तुवें कृपा दिल्याय कृपा दिल्याय. हांव तुजो मोग करता आसतना करता आसतना वर्त्या देण्यानी देण्यानी तूं म्हाका दादोशी करताय करताय. म्हाका सदांच राखताय आनी सांबाळटाय सांबाळताय. कितलेशे जण जण म्हज्या दोळ्या मुखार मरण पावल्यात पावल्यात. म्हज्या की ल्हान ते मरण पावल्यात पूण तुवें म्हाका जीवन दवरलाय आयच्या दिसा तुका अर्ग आनी होगळाप दिवचे भाग ह्या भोपय सक्रामेंताचे आराधन करचे भाग तुवें म्हाका फोव केलाय तुका जावं अर्ग आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक हालेलुया होजान्ना मोगाच्या भोपय सक्रामेंतल्या जेजूक अर्ग आनी होगळाप दिवन आमी म्हणया हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू सगळ्या म्हज्या काळजान आमच्या कांताराच्या बुकांत H50 घडयेत H50 पान नंबर 96 9 आनी 6 हांव मोग करता जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव खालतो रावता जेजू तूं राव म्हज्या काळजान जेजू म्हणून आमी जेजू लागीं मागोवन आमी गावया मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजान हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजान परतून म्हणया हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजान हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजान जेजू पळोवया ताचें दर्शन घेवया आनी म्हणया जेजू हांव तुजो जाला आज हांव ससनाच्या ससना तुजोच जेजू केदेंच म्हाका तुजे तावन मेकळो जावंक सोडिनाका जेजू हांव तुजो जाला तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजान हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजान जेजू आज जावन खालतो जावता म्हणून भास दिया हांव खालतो रावता जेजू हांव विधेय जाता जेजू तुज्या उतरां प्रकार दियेता जेजू हांव खालतो रावता जेजू हांव खालतो रावता जेजू हांव खालतो रावता जेजू म्हज्या काळजान हांव खालतो रावता जेजू हांव खालतो रावता जेजू हांव खालतो रावता जेजू काळजान परतो म्हणया खालतो रावता खालतो रावता जेजू हांव खालतो रावता जेजू हांव खालतो रावता जेजू म्हज्या काळजान हांव खालतो रावता जेजू हांव खालतो रावता जेजू हांव खालतो रावता जेजू काळजान जेजू तुमच्या काळजान स्वागत करा तुमच्या काळजाचें दार उगडा आनी म्हणा जेजू तूं राव समया जेजू म्हज्या काळजान म्हज्या जिवितान म्हज्या व्यापार वैवाटान म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये हर एका जाग्यार तूं म्हज्या सांगाता राव समया जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं
राव सोम्या जेजू मोज्या काळजान, तू राव सोम्या जेजू, तू राव सोम्या जेजू, तू राव सोम्या जेजू काळजान, तू राव सोम्या जेजू, तू राव सोम्या जेजू, तू राव सोम्या जेजू मोज्या काळजान, तू राव सोम्या जेजू, तू राव सोम्या जेजू, तू राव सोम्या जेजू काळजान. ग्लोरी हालेलुया. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, मोज्या काळजान. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, काळजान. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, मोज्या काळजान. महिमा hallelujah, महिमा hallelujah, महिमा hallelujah, काळजान. Hallelujah, 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 आराधना हालेलुया तुका, वंदन हालेलुया तुका, राजवडकी तुका, पदवी तुका, महिमा तुका, शासनाच्या शासना सर्व देणारा, सत्यवंता, पीडा गुंतलेल्या बऱ्या भलायकीच्या दातारा, सर समस्या परिहार देणारा, सर पदवीधरा, सर सत्यवंता, यल शडाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. भौमोगाच्या आज आमच्या नियाळाक चालू कासो वांजेला आमी घेवया. थंयसर 16व्या वस्वरांत 19व्या वळीरतान गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 16 वर्स 19 तक्षण तुमकां उगडास येता. थंयसर आसा ग्रेस्त मनीस आनी लाजराचे एक घडीत. ग्रेस्त मनीस लाजर, ग्रेस्त मनीस आनी लाजर हांच्या विशयांत जेजू उलोवन अशें म्हणटा. एक ग्रेस्त मनीस आसलो, तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्त्रां न्हेसतालो आनी सदां न्हीद फेस्तां करून गम्मतां मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवानी बरलेलो एक भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां ते लेवंतेले. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका होर्न सर्गींच्या जेवणाक आब्राहामाच्या कुशीक बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका होर्न पुरलो. पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस तावन आब्राहामाक आनी ताच्या कुशीन बसून आसलेल्या राजराक ताणें देखलो. मोगाच्या न्हू हें दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. ग्रेस्त मनीस एकलो, ताका नांव दिवना जेजून. कित्याक नांव दिवना? मोगाच्या न्हू ह्या संवसारांत ग्रेस्त मनशांक कितें नांव? ताचें घर केदें व्हडलें, कितलीं रुमां, कितलीं कुडां. ग्रेस्त मनशाक ताच्या भांगाराक, ताच्या गोमट्यांत केदें व्हडली भांगाराची ती सरपळी, ताच्या हाताक केदें व्हडलें भांगाराचें तें कांकण, ताजे शू कितले मोलादीक, ताजी वस्त्रां, सणाचीं वस्त्रां, पितांबर वस्त्रां कितलीं ग्रेस्तकाचीं खंय खंय तावन हाडल्यांत, परगांवांत विदेशांत तावन हाडल्यांत. गांवांत अदीक मोलादीक वस्त्रां, अदीक मोलादीक वॉच ताचें, कितले कितले सोबीत सुंदर त्या डिजायन ताच्या वस्त्रांची, कितल्या मोलाचें कार, करोडांचें कार ताचें, केदें व्हडलें बायक ताचें, कितल्या लाखांचें, कितलो जागो तसो, कितलें आस्तमदीक तेंय हांगासर ताच्या घरांत, ताच्या लोकारांत कितलीं वज्रां, मोतयां, माणकां आनी भोव मोलादीक वस्तू. ग्रेस्त मनशाचें नांव मोगाचें ताची ग्रेस्त कायज. आनी थंयसर एकलो भिकारी आसलो, ताचें नांव लाजर. लाजराची ग्रेस्त काय म्हळ्यार ताजें एकच एक तें नांव. ताजी कूड सयत रुवांनी भरलेली आनी ते रुवां सयत पेटे सुणी लेवंतेली. कितेंच आदार ताचे लागीं नासलो. सुण्याक धांवणोवचे तसले थंय सकत ताचे थंय नासली. पूण आतां दोगी मेले. म्हाका जेन्ना ह्या संवसारांत एक वर्तें सत म्हाका तुका उगडापें जाता. जिवितांत परतून परतून ग्रेस्ती मरतात, दुर्बळे मरतात, शिकलेले मरतात, शिकनातले मरतात. कितले ग्रेस्त करोडांचे करोड ह्या दिसांनी आमी पळयलें. 1000 करोडांचे चड आस्त बदीक आसले. 5 जण थंय टायटॅनीक म्हणलें एक दर्यांत बुडलें तें थारूं पळोवंक म्हणून एक टायटन म्हणलें एक सबमेरिना भितर ते गेले. कितलेशे करोड करसून लागभाग 2 करोड एक पावटी वसोंक ती टिकेट करसून ते गेले. पूण ते 5 जण करोडांची आस्त आसल्यार एकास्परा सांगाता तांचे सबमेरीन कोसलोवन ते भितरच ते ल्हान जावन ते सगळे थंयसर उदकान मरण पावले.
12,000 फीट दर्याच्या गुंडायेन खरी एकलो मरता मोगाच्यान. पूण आतां मरता आसतना आमकां एक विजमीत अद्भुत आमच्या दोळ्या मुखार समी जेजू दवरता. दुर्बळो लाजर सर्गार आब्राहमाच्या कुशीक वचोन थंयसर बसता. मोगाच्यानो लाजराक ह्या संवसारांत कांय नातलें जाल्यार ही सर्गार ताका व्हरतें दिर्वें मेळ्ळें. सासणाच्या सासणा मेलिरुवद ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ते शाश्वत एक क्षणीक ह्या संवसारांत 60-70 फंडा भितर देखून आमी ह्या संवसारांत कशें जियेचें लाजरांतून आमी शिकता. तो दुर्बळो मोगाच्यान आमच्या जिवितांत ग्रेसकाय आसता दुर्बळकाय आसता, बरेपणी आसता कश्टी आसता. पूण कश्टा वेळार आमी निराश जावचें न्ही. लाजरान कितें केलें? देवाक उलो मारलो. देवा म्हाका पाव, देवा तूं म्हजो आधार, देवा तूं म्हजें पांगरण. कित्याक राती ताका हिंव गेलें, ताज्या वयर पाकें नातलें, ताज्या आधार कोणी, ताजी भाव भयणी कुटुंबाची कोणी नातली ताका. देवा तुंच म्हजो संबंद, तुंच म्हजो इश्ट, तुंच म्हजो सांगाती म्हणून देवाक ताणें उलो मारलो. देखून ताका सर्ग मेळ्ळें. म्हाका जेन्ना आमी चिंतचें न्ही, दुर्बळ्यांक सर्ग मेळटा, ग्रेस्तांक सर्ग मेळना म्हणून. थंयसर आमकां दाखलो आसा आब्राहमूस ग्रेस्त जावन आसलो. उत्पत्ती बूक 13वा वचोर दुसरी वळ म्हणटा. जेनेसीस चॅप्टर 13 वर्स 2. आब्राहम त्या गांवांत अधीक ग्रेस्त जावन आसलो. जाय तितले घोडे, गाडवां, बोकरे, पाडे, गोरवां, जानवरां, भांगर, दिरवें, रुपें सगळें ताच्या लागीं आसलें. ग्रेस्तसो जाल्लो. पूण देवा थंय ग्रेस्त जाल्लो. आब्राहमाक वेळ आसलो देवाक उलो मारूंक, देवा थंय नितीवंत जावंक, देवाच्या वाटेन चलोवंक. ह्या ग्रेस्त मनशाक देवाच्या वाटेन चलोवंक वेळ नातलो. देखून त्या यमकोणाच्या वळवळ्या मेलो तो गेलो. तो ग्रेस्त म्हणून न्ही, तो यमकोणा गेलो. कित्याक थंयसर समी जेजू म्हणटा तो दीस आनी रात गमाता मारतालो, आयताराय गमाता मारतालो. ताका वेळ नातलो देवाक उलो मारूंक, ताका वेळ नातलो देवाळाक वचोन देवाक उलो मारूंक, ताका वेळ नातलो पवित्र पुस्तक वाचूंक, ताका वेळ नातलो दिंबयेर पडोवन हात वयर करूंक, ताका वेळ नातलो देवाचें आराधन करूंक, देवाची स्तुती करूंक. देवच नाका म्हूण चिंतलो, देवाची गरज ना म्हूण तो चिंतलो. किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 107, 20 आनी 8 वळ. साम 107 वर्स 28. हांवें सर्वेस्वराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका निवारलो. हांवें सर्वेस्वराक उलो मारलो, ताणें म्हाका निवारलो. लाजरा बरी मोगाचें न्हू. आमी देवाक उलो मारया, तो आमकां निवारता. आमच्या जिवितांत देवाक उलो मारता आसतना मोगाचें न्हू, तो आमकां निवारता. आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरां, आमच्या जिवितांत देवाक अर्ग आनी होक लाभ दिवंक आनी एक अवकाश. किर्तन 119 वळ 70 आनी 1. 119 साम वर्स 71. म्हज्या कश्टा वरवीं सर्वेस्परा तुजे कायदे आनी तुजी नियम हांव जाणा जालो. देखून हांव तुका अर्ग आनी होक लाभ दितां. म्हजे कश्ट म्हज्या बऱ्याक पडले. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमचे कश्ट बऱ्याक पडासे. हांव हांगासर दैवीक रीती मंदिरांत पळयतां, कश्ट आयिल्ल्या वेळार लोक देवाक उलो मारता, तांकां नेंस देव पिडा गूण करता, तांचे कश्ट हळू करता, ताचो व्यापार वयवटान तुमकां आब मुनाफो अशें करता, तांकां नवें काम मेळ अशें करता, भुरग्यांच्या देण्यांतल्या भुरग्यांचे देणे मेळ अशें करता, तांणी मागलेलें देव फाव करता. मात न्ही सांगात आस देवाचो दैवीक अनुभव तांकां फाव करता. आज सांत डॉमिनीक दुमिंगाचें फेस्त करतना मोगाचें न्हू, सांत दुमिंगा थंय धरलीं व्हरतीं आजापां विजमितां आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी नियाळ करया. ताणें देवाक उलो मारलो, देवान ताका महान केलो. आमी मोगाचें न्हू देवाक उलो मारया, बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. त्या ग्रेस्त मनशा बरी आमी मोगाचें न्हू देवाक विसरोवचें नाका. आमच्या ग्रेस्तकायेन केवल गम्मतां मारच्यांत, फेस्तां करच्यांत, वस्तू रांदच्यांत आनी ग्रेस्तकाय आपणावच्यांतच मोगाचें न्हू आमचो वेळ करचो नाका. आमी समियाक उलो, महान समियाक आमी म्हणया, तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवडी बरो, तुंच आधार म्हाका तुंच आधार, तुंच सरकार पावोवचें दार. I 13 पेज नंबर 116. I 13 I 13 116 पेज नंबर 116 116. तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवडी बरो, तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवडी करो. होस्कताय तूं दिवन सरो, दुस्मनातावन कर पारो. होस्कताय तूं
सोम्या तूंच पुरो, तूंच म्हजो गवळी बरो. तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो, तूंच म्हजो गवळी बरो. मोगाचेनो विविध त्या पासत आमी मागया. मणिपुरांत जायतीं जाणां कश्ट जातात, थंयसर हिंसा रावच्या खातीर, हिमाचल प्रदेशांत हिंसा रावच्या खातीर, आमच्या उडपी तशेल्या शहरांनी गालाटो करूंक पळयतात. सर तरासो गालाटो रावच्या खातीर, युक्रेनान झूज रावच्या खातीर, सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करच्या खातीर आमी मागता आसतना आज जो कोण जनन दिवस आचरिता तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तांच्या विशेष त्या सांगा खातीर आमी मागता. 27th बर्थडे डॅरन डिसोजा, बॉस्टन, USA. अँड्रिया सिक्वेरा, कंकनाडी. ग्रेसी गोम्स, मुल्की. देवा गर्ग आनी हुकलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमितां अनुभव केल्ली. सांत आंतोनीच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा डी अल्मेडा, मुल्की. शारल मुल्की. दैवीक काकुतीच्या मानाक आयरीन अल्मेडा, उद्यावर. जॉन्सन आनी वेनेसा टेलिस, कारवार. तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप विजमितां दैवीक रेत्री मंदिराद्वारे तांणी अनुभव केला. देवा गर्ग आनी हुकलाप दिता दिओन डिसोजा, मुंबय. ताणें मागलेलें दैवीक रेत्री मंदिराद्वारे ताका मेळ्ळां. विजा मेळ्ळेल्या पासत डॅरन डिसोजा, बॉस्टन. जायते उपकार मेळ्ळेल्या पासत कुटुंबांत जायतें बरेंपण लाभलेल्या पासत डेव्हिड मोंतेरो. भुरग्यांचे देणे मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत कासाराचें कार्य आनी सगळें बरें जावन कुटुंबा जिवीत बरें जाल्ल्या पासत नंदन जाल्ल्या पासत जिविताचे सांगातीन जायचे म्हण जायते वर्सां तांणी मागलें जावन आसा. पळय देवान मागल्या बरी तांकां भुरग्यांचे देणे जालें काजारी जिवितांत 6 वर्सां उपरांत ते भुरगे बऱ्या भलायकेंत आसा देखून देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. पिडेस्त आशिल्ली प्रायवंत मरता म्हूण आसली, देवाक उलो मारलें, देवान ताका गूण केल्ल्या पासत आपणाचो घोव जायते दिसता आयसीयूंत आसा, मतीन नातलो. दैवीक रेत्री आराधनाच्या मागण्यांद्वारे तो आजून बरोसो आसा, जिवंत आसा, पूण आनीकी संपूर्ण बरो जावना ताचे खातीर मागोवंक उलो दितात आनी देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आमी सांगाता मेळून अर्घ आनी हुकलाप दिवया. अर्घ आनी हुकलाप तुका सुम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत आमी मागया. प्रत्येक तेसां पासत गूण जावच्या पासत, पाठ दूख जावच्या पासत आनी पाठींत आसल्या त्या पुलपल्ल्या बरें जावच्या त्या अनुभव घेता. ट्रिजा पेरेरा, वाशी, नवी मुंबय. ट्रिजा हाँगकाँग हेच्या विशेष तेसां पासत. ब्रिजित मेंडोन्सा, अंधेरी हेच्या विशेष तेसां पासत. एलिझा सिक्वेरा, मुलोंड हेच्या विशेष तेसां पासत. तशेंच सायटस फोटोग्राफर, ताका किडनीचे डायलिसीस जाता तांते ताका बेगीनच देवान निवारचे पासत. बरी भलायकी मेळच्या पासत आनी स्टडीज शिकपांत बरें आशिर्वाद मेळचे पासत. शारन ब्रगांजा, मीरा रोड. आसली प्रियेशा, बँगलोर हाच्या विशेष ते पासत. एक बरी सैरीक जावच्या खातीर, जिवीत असो सांगाती मेळच्या खातीर, सांगातीन मेळच्या खातीर, घोवा बायलां मदें आसलो मन आसता पयस वचून माया मोग मेळचे पासत. भुरग्यांचें देणें जावचें पासत. भुरग्यांची पिडा गूण जावच्या खातीर, तांच्या काम करच्या संस्थांत कोटले समस्या जाल्या तांतले देवान निवारच्या खातीर. जायलांत असलो व्यक्ती बेगीन फाटीं येवच्या खातीर, कोर्ट केसी जावन तांकां सुटका लाभच्या पासत. मरणांतीक पिडे वरवीं, त्या कॅन्सर पिडे वरवीं, लंग्सच्या समस्या वरवीं कश्टांत आसात, लिव्हर समस्या जाल्यात, तांतले देवान तांकां निवारच्या खातीर आमी सांगता मेळून भावार्थान आनी विस्वासान मागया. मोगाचेनो आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त पासत मागया. देवादीन ऑलिव्हर विल्फ्रेड कोयेल्लो, अशोक नगर. देवादीन जॉक्सन आनी कॉसेस तावरो बाजपे. देवादीन हिल्डा हेनरी आनी फ्लोरिन रोड्रिगस, आंबोली. देवादीन राफायल ब्रिटो, 10th डेथ एनिवर्सरी. देवादीन जेनिफर सिक्वेरा. देवादीन फादर विल्ली डिसोजा, बेलमंड. देवादीन रेयमंड डिसोजा, सांताक्रूज. देवादीन रेयमंड डिसोजा, वकोला. देवादीन थॉमस पिरेरा, मँगलुरू. देवादीन दुल्सिन पिरेरा, मुंबई. देवादीन एंजेलिन लीना सिक्वेरा, कंकनाडी. देवादीन विन्सेंट डिसोजा. सरलेला समेस्त उडास करता डेव्हिड मोंतेरो. सासनाचो विशय दी तांकां येसुम्या. निरंतर प्रकाशांचेर फगोवन दी, समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. मोगाचेनो आमी देमी घालया आनी म्हणया, तुंच आधार म्हाका, तुंच आधार, तुंच सरकार पावोवचें दार. पपय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी काळजांत तावन मागून गायता आसतना ताचें आशिर्वादी आमी जोडया. तूं सादार म्हाका, तूं सादार, तूं सरकार पावोवचें दार. तूं सादार म्हाका, तूं सादार, तूं सरकार
सुकलेल्यांक तूं सोडा पातकी मनशांक माफुदा तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरगार पावोचेंदा तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरगार पावोचेंदा हो मोगाच्या नांव सोम्याचे आराधन आमी केलां सोम्याच्या आराधनाचो परमोळ आमच्या काळजान मनांत आज सगळो दीस आनी मुखल्या जिवितांत आसूं दी वय ताकाच आमचो आदार करून घेवया मोगाड इश्ट करून घेवया ताच्या सांगाताच आमचें जिवीत आमी जियोवया तुमच्या जिवितांत जायतीं अजापां विजमितां जाल्यार जावंक पुरो मोगाच्या नांव साक्ष दिवंक विसरनाकात हांगासर थोड्यांची साक्ष तांकां जाल्लें बरेंपण आतां आमी आयकवया आनी देवाक आमी अर्घ आनी हुगलाप दिवया. हांव रिचार्ड डिसोजा विटला तावन आयलां. हांव आयिल्लो उद्देश एज्युकेशन कंप्लीट जालें आतां जस्ट फॉर फ्युचराक टू गेट म्हळ्यार बरो फुडार विंचून काडूंक म्हाका पयलें हांवें हांगा येवन रितीर करचें म्हूण म्हाका बोगळ्या तशें हांगा 5 दिसाच्या रितीरेक आयलो. I like to work with what I means हांव इंजिनियरींग डेवलॉपींग शिकोवन म्हाका डेवलॉपींग काम जाय जाल्लें फुल्ल इरिटेट करताली म्हाका काम कर पयशे जायचे म्हूण तशें म्हाका इरिटेट जातालें बट आय लायक टू वर्क विथ द डेवलॉपींग सो हांव केदाळे मागतालो आज तशें जावन हांगा येवन म्हाका एक डिफरन्स जालें म्हळ्यार हांव आनी जेजू ताचे मदें मात्र हांवें जियेचे बोक्साने आल्ल्यार समाधान मेळटा पुरा मेळटा म्हूण कळ्ळें. तशें जावन आज म्हाका रितीरेन सक्रामेंताच्या आराधना टायमार म्हाका तें फील जालें आनी आय फॉरगिव एवरीबडी. म्हाका मस्त राग पुरो तशें आय फॉरगिव्ड एवरीबडी अँड आय ऑल्सो प्रेड फॉर दॅम. कुटुंबा खातीर म्हण न्ही फ्रेंड्स कोणी मस्त जाणात अशें कांय ना अशें बरें आहात बट राग आसलो बट आय फॉरगिव्ड एवरीबडी अँड आय गॉट पीस. आज म्हाका रडायचें म्हूण मस्त म्हण आहलें हांव बांदून आहलो. आय वॉन्ट टू क्राय. सो आज म्हाका आज आयच्या सक्रामेंताच्या आराधना टायमार बरो रडलो. आय फेल्ट इट्स सुपर्ब. म्हाका बारी खुशी जाली आयच्या अंतू हांव बेस्ट म्हाका म्हज्या जिवितांत इतलें आय नेवर फेल्ट दॅट म्हज्या भितर इतलें हळूपण भोगलें गे हांवें देवाक अर्घ दिली. प्रवेश गीत दैविज्ञान मुखांत हांव गीत नंबर A9 522 पेज नंबर 22. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुज्या अर्घा दिवसर उपकारांत तुज्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता तुका वंदिता दिनपणी तुका हसिता दया माया तुजी नियळता बाकी जिणी बोगस कोण मागता आदर करपा बेसा वाशेता. जमल्या सौम्या मंदिरांत तुज्या अर्घा दिवसर उपकारांत तुज्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली पेटोवंक तुका वंदिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोवमोगाच्या सर्वेस्पराची कृपा म्हजे सवे तुजे सवे आसल्यार आमच्या जिवितांत केदें वर्तें महान जावंक आमकां ती एक वर्ती साध्यता देव फावो करता म्हणल्यार आयच्या लितुर्जींत आमकां संदेश मेळटा. सांत दोमिनीक सांत दोमिंग आयचो
सांत जावन आसा. ताच्या जिवितांत कितलो वर्तो महान तो जालो. ताच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताका देवाचें उतर आयकुनचें भाग फाव जालें. कित्याक ताची आवय मागण्याची जी जावन आसली, ती गर्भेस जावन आसतना केदाळ ती मागतली. ती सरमांव आयकोंक गेल्ल्या वेळार थंयसर याजाकान सांगलेलें सरमांव तिच्या काळजांत जगोवन दवरता. त्या याजाकान प्रसंग दितना सांगलें जावन आसा, आमी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन सुवार्ता परगट करून सगळो संवसार आमी पेटयचय, देवाच्या मोगाच्या उज्यान आमी पेटयचय. आनी हेंच ती नियाळ करनासली, देवा लागीं मागून आसली, म्हाका जल्मोवच्या पुतांनी ह्या संवसारान सुवार्ता परगट करून देवाच्या मोगाच्या उज्यांत सगळो संवसार ताणें पेटयचय म्हणून. आनी तिका एक दर्शन दिसलें तिच्या स्वप्नांत. ती पळयता एक ल्हान पेट्याचो पील, एक ल्हानसो पेटो, ह्या ल्हानशी एक कोल्या बरी आसली एक वय मनजात, ताच्या तोंडांत आसली एक दिवटणी, जळती दिवटणी. आनी ती आपल्या भुरग्याक प्रस्तुत जाता आसतना सगळ्या संवसाराक उजो पेटता. म्हणजे पवित्र आत्म्याचो उजो, देवाच्या उतरांचो उजो, देवाच्या मोगाचो उजो. आनी खंडी जावन एक आवय जावन आसतना त्या भुरग्याक पाळण्यांत आसतनाच, पानो दिवन आसतनाच तिणें सांगलें जावन आसा, पुता तूं म्हज्या गर्भांत आसतनाच म्हाका मेळ्ळां तें दर्शन, तुज्या जिविताचें मिसांव देवाच्या उतरांत तुवें संवसाराक उजो पेटोवंक आसा. दोमनीक वाडटा आसतना तो एक महान प्रसंगदार जालो. देवाचें उतर ताणें चड आनी चड वाचलें, नियाळ केलें, देवाच्या हाजारपणान तो वेळ करशितालो आनी सुवार्ता तो परगट करतालो. आनी ताचे द्वारे कितलीं अजापां विज्मितां जालीं, कितलेशे जण पातक रडोवन जिणी बदलूंक साध्य जालें. आमी मिसाच्या बलिदानांत मोगाचें न्हू, सोम्याच्या हाजारपणांत येता आसतना हेंच आमी मागया, आमी संवसाराक उजो पेटयचय. आनी संवसाराक उजो पेटयचो जाल्यार पयलें आमी पेटाचय, आमचे थंय तो उजो आसाचय. आमी दोळे धांपया आनी नियाळ करया, म्हज्या काळजांत देवाच्या मोगाचो उजो आसा की. आनी त्या देवाच्या मोगाचो उजो, पवित्रपणाचो, भक्तीपणाचो, देवबिरांतचो उजो आमी हेरांत थंय पेटयला गी. आमचें शेळेपण, भावार्थांत आमची आळसाय, आमचें खोटेपण, आमची नालिसाय आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्य काकूत कर, सौम्य काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत दुमिंगान आपल्या शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगणदाराच्या विनवणेन आमच्या काळजांनी भावार्थाचो स्वताचो मोग वाडय आनी ह्या स्वताचो उजवाड आनी परजळ हेरांकी पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. गणन पुस्तकांतले वसप. म्हजे एका कुशीन स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून मिरियामान आनी आरोनान मैजे विरोध उलोवंक सुरू केलें. तांणी म्हणलें, सरस्पर मैजे वरवीं मात्र उलयलावे, आमचे लागीं तो उलोवंक नावे. सरस्पराक हे आयकलें, पूण मैजेन सर मनशा प्रास कालतो जावन आसलो
सगळ्या संवसारांत भोव कालतो मनीस तो तक्षण सरस्परान मैजेक आरोनाक आनी मिरियमाक सांगलें तुमी तेगायन जमते तंबाक येया ती तेगायन गेली आनी सरस्पर एका कुपाच्या कांब्यान देंवन आयिल्लो आनी तंबाच्या दारा लागीं येवन रावलो ताणें आरोनाक आनी मिरियमाक आपयली आनी ती दोगांय मुखार आयली सरस्परान म्हळें आयका म्हजी उतरां तुमचे मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दिता ताचे कडेन हांव सपनांत उलयतां पूण म्हज्या सेवका मैजे कडेन तशें न्ही सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेन येसो ताचे कडेन हांव उलयतलो मुखामुखी आसा तशें न्ही ओपाऱ्यांनी आनी सरस्पराचें रूप तो देखता तर म्हज्या सेवका मैजे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें देखून सरस्पराचो राग तांचे विरोध पेटलो तो थंयसो गेलो आनी तांबा वयले खूब पयस सरतस मिरियम थंय कोडकार जावन उबी आसली हिमा परी ती धवी जाल्ली आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी खरेंच ती कोडकार जाल्ली आरोनान मैजेक म्हळें म्हज्या धनया आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां क्यास्त लायनाका आपले आवयच्या गर्भांतली भायर येतना अर्दे कुसिल्ले मांस आसले एके रक्षिणे भशेन तिका जावंक सोडिनाका मैजेन सरस्पराक उलो मारलो हे देवा हांव तुका प्रार्थिता दया करून तिका बरी कर देवाचें उतर देवाचे वडुपकार श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता काकळूतदारा देवा म्हजी काकळूत कर भोव काणवाळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातक्याच्या चिखलांतलो श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता तुजेर वय तुजेर सावन सुकला आनी तुज्या मुखार वायट जावन आसले हांवें केला श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता देखून तुजे फर्मान म्हजे नितीचे तुजे तीर्प निस्कळान पळय जल्म तावन्स हांव पापी आवयचे कुशेतावन्स हांव पातकी श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आशा कर तुज्या दोळ्या मुखार वयलो म्हाका पयस उडयनाका तुजो पवित्रत्म म्हजे तावन कान व्हरी नाका श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता उद्गार Alleluia, 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 alleluia. मेस्त्री देवाचो पूत तो इस्रायलाचो रायस तो Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्परा तुझे उतर पाव तेवढे परगडचे खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या जेजून शिसांक दोणीर चेडासे आनी आपणे फुडें पलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक धाडन सोडलें लोकांक धाडन जातस तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो इणें 2 थडी थावन सुमार पयस पावल्ली पूण वारें विरोध वळतालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागलीं पंत्याची 3 वरां उतरलीं जातीत
जेजू उदकाचेर सोलोवन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोवन येतलो तें पळोवन ते इल्ले गबरले. ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, सोम्या तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवोन जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर सोलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वळतलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बाबर्थाच्या कित्याक तूं दुबयताय. उपरांत ते दोग दोनीर सट्टस वारें रावलें. तवळ दोनीर आसले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं. पेल्या तडीक उतरतस ते जनेसरत गांवाक पावले. थंयच लोकान जेजूची वळख धरतस चारी कुशांनी सांगून धाडलें. लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे सरशी आडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेकपणी हात लावंक पिडेस्ताक सोड म्हणून तांचे लागीं उपकार मागे लागलो. आनी आपडलीं समेस्त बरीं जातेलीं. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचे न्हू, हर एका दिसा सांज जाता आसतना आमकां कितें जाता? 16 जाणांक पुरो जाता सगळ्या दिसाचें काम कर आनी आमकां अशें भगता की वेग्गीं जेवया वेग्गीं न्हिदया. जेजूच्या शिसांकी तशेंच बगलें सांज जातच तांकां पुरासण जाली. देखून जेजून तांकां म्हळें, दोणीचेर पलतडी वसा, घरा वसा, थंयसर तुमी विशेव घेया. पूण जेजू कितें करता? जेजू एक सुऱ्या सुवातेर त्या गुड्याक गेलो. थंयसर गुड्या वयर दिंबयेर पडोन हात वयर करून देवा लागीं मागोवंक लागलो. देवा बापा थंय एक पडटा आसतना वेन ही हॅड दॅट कम्युनियन विथ द हेवनली फादर ही वॉज फिल्ड विथ द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरून तो सकला येता आसतना तो उदकाचेर चलोवंक लागलो. त्या स्वाभावीक नैसर्गीक प्रकृतीच्या नियमाच्या विरोध सयत वचोवंक ताका साध्य जालें. कित्याक सर पदवीदार देव, सत्यवंत, एल शाडाय, ऑमनीपोटंट, ताणेंच सगळे प्रकृतीचे नियमार आसल्यान उदक मोगाचे न्हू आमी ताचेर उबे रावंक जायना, ताचेर चलोवंक जायना. आमी उदकांत बुडाचे मात्र, पूण जेजू उदकाचेर चलोवंक लागलो. दुसरें आमी पळयता थंयसर उण्या भावार्थसो पेद्रू, ताका सयत जेजू उदकाचेर चलयशें करता. आनी उण्या भावार्थसो पेद्रू आपल्या अस्कतकायेक वळख जावन आपली दिश्ट सोम्याचेर दवरची सोण त्या लारांचेर दवरता आसतना बुडता आसतना ताचो हात धरून ताका उखलून ताका आदार दिता. आनी ते पेल्या तडी पावतच सोमी जेजू थंयसर आसल्या सर देंवसार लागलेल्यांक सुटका लाभयता, पिडेस्तांक गूण करता. आमी सोम्याचे एकवटांत रावुल्ल्या वेळार, देवाच्या एकवटांत रावुल्ल्या वेळार आमचें जिवीत कशें बदलता तें मोगाचें न्हू आमी जाणा जाता. मैज येता, मैजे ताचो वेळ केदाळे देवाच्या हाजरपणान करशितलो. तेदना तेदना तो देवाचो पर्वत, होरेब पर्वत, थंयसर तो सोडटलो. देवा सांगता मागण्यार आनी ध्यानांत 1 वर 2 वरांनी 1 दीस न्ही 40 दिसांचे की चड दीस तो करशितलो. आनी तो पर्वत देवान येता आसतना ताचें मुखामळ परजळटलें आनी हेरां दिसांनी तो जमाते तांबा भितर सरोन देवा लागीं मुखामुखी उलयतलो. आनी देवच आयच्या पयले वाचपांत म्हणटा, मैजे म्हाका पातयेणेचो. मोगाचें न्हू कितले आपुरबायेचीं उतरां. हांवें आनी तुवें देवाक पातयेणेचें जायचें. पूण देवाचें पातयेणेचें जावंक एक अडखळ आमच्या जिवितांत आसता. कसली ती? मिरियामाचें पातक, पुरपुरचें. ती पुरपुरता मैजे देवाचो मनीस की, तर तो कित्याक आजर जालो त्या कुशायट ऑर कुशीत म्हणल्यार त्या जुदेव न्हय आसल्या जनांगाच्या एका स्त्रिये लागीं.
कित्याक तिच्या सांगाता तो रावता अशें पुरपुरता आसतना आमी जाणाव मिरियाम कशी एक कोडकार जाली. फुरफुरचें मोगाचें आमच्या जिवितांत एक कोडीची पिडा कशें जावंक साध्य आसा. कित्याक आमचो मनाभाव देवा थंय संपूर्ण तरान आमचें मन आनी काळीज दवरचें जावन आसा जंय. पूण आमी पुरपुरतना हेरांची झडती करता आसतना आमच्या जिवितांत हेरां लागीं झगडें करता आसतना हेरां लागीं मानस्ताप दवरता आसतना आमी एका तराच्या कोडीच्या पिड्यान कश्टात हांव सम्या लागीं आमकां संबंद दवरूंक जायना. आयचो सांत दुमिंग आमकां एक आदर्श जावन आसा. आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवा लागीं संबंद दवरलो तशी आवय तितली बरी आसली. तो जल्मल्या उपरांत ही आवयन ताका भक्तीपणान भावार्थान विस्वासान वागयलो देखून ताच्या जिवितांत केदो वर्तो जालो. मेल्ल्या त्या जाणांक ताणें जिवंत केल्लें जावन आसा. प्रकृतीच्या नियमा प्रकार मेल्ल्या कोणाक जिवंत करूंक जायना. समियान जेजून मात्र जिवंत करचें. समियान जेजूचे एकवटांत रावुल्लो तो त्या जाणां मेल्ल्यान जिवंत करूंक शकता. कितलेशे जाणांक भावार्थान शेळिल्ल्यांक नवो जीव दिवंक तो शकता. सुवार्ता प्रकट करून कितलेशे जाणांक कन्वर्टर करूंक तो शकता. ऑर्डर ऑफ प्रिचेस प्रसंगदारांचो एक मेळ सयत तो घडून सगळ्या संवसारार तो भोव ना वाडदीक जाता. तो मरता आसतना तोच गायता तें गीत. देवाच्या भाग्यवंतानो म्हज्या आधाराक येया, सर्वेस्पराच्या दुतानो म्हाका मेळोवंक येया. हें गीत आमी गावचें मेल्ल्यांक तांच्या पासून आमी गावचें. पूण दोमनीक आपणा खातीरच गावन तो अपुरबायचें मरण मेलो ह्या सासणाच्या जिवितांत उतरलो. असलें भाग म्हाका तुका मेळाची जाल्यार मोगाचें न्हू सोमयाच्या हाजरपणांत सोमयाच्या एकवटांत मागण्याचो स्पिरीट म्हाका तुका गरजेचो. एक घडीभर दोळे धांपून आमी मागया. गीत D3 503 आणि 9 पेज नंबर 39. आयल्या मी तुझे वेदी लागी बापा पेटोच्या कानी, आती आम्ही पून भुरगी तुझी बापा स्वीकार कर ही काणी. घे बापा ही काणी कामची, घे बापा ही काणी कामची, घे बापा ही काणी कामची, मोगाळ भुरग्यांनी देवची. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नक्की पयस जादवा सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा भाग्यवंत दुमिंगाचे विनंती आमची देणी आनी मागणी दयाळपणान तूं मानून घे आनी क्रिस्ती भावार्थ राखतात आनी परगडतात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळान उर्बेवंत आनी दैराधीक कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत दुमींग तसल्या श्रेष्ठ शगुणाच्या दादल्यांक उपजावन दर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा आपल्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तर तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थसो घोट परगटुया सौम्या जेजू आमी हो भुंडो खाता आणि हे गासिंतले पियेता तितले पोटी तू वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगटता बापा जेसूच्या मरणास आनी जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टकथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व खाडी तुका मन वल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजू संगी मेळोन देवाचें राज्य आमचे थंय आनी आमच्या सेसामारा येवच्या पासत भक्तीपणान आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परास ओर वायट विघ्नान ते सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त कायदी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशानत रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर वायटांतलें विघ्नांतलें आमकां निवार आनी सर आकांतांतलें वाठय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळें आसो माय म्हाका असो गुर्त वांटून घेवया शांती तुमकां देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या
दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी सुमियाचे मिजूनचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं आमेन. गीत नंबर एक 547 पेज नंबर 47. कुंडो जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मुजो दैविकानान पोसो आत्मिकतान बागोसो एक मात आसरो मुजो जेजू गोड्या बोऱ्या दितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गोड्या बोऱ्या दितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. दोळे तांपया आमी जेजूचें दर्शन घेवया आनी म्हणया मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हज्या काळजांत सदांच राव सांत दोमिंगातें तुज्या मोगाचो उजो तुवें पेटयलय म्हज्या काळजांत देवाच्या मोगाचो उजो पेटय पेटय सगळ्या मनशा कुळाक कुळाक तोच उजवाड उजवाड हांवें फावो करूंक म्हाका तुजी कृपा दी कृपादी आमेन. आमेन. प्रार्थोया. भौमगाळ बापा भाग्यवान दोमिंगाच्या परसळीक जिणयेपासून दिन वासून ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेंत तुजी खरी भक्ती वाडय. तुज्या देखीवंत प्रसंगदाराची दिमिंगाची शिकवण घेवन तेजे क्रिस्ती जिवीत सुदारून वसोदी आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूच्या आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदांच जियोंक फावो क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. म्हणून गीत नंबर या 81 पेज नंबर 81. ताळयो पेटून गाऊया रसना राखना वाढूया सगळे आमचे सक्तीन गाऊया भक्तीची ती कीर्तना सगळे आमचे सक्तीन गाऊया भक्तीची ती कीर्तना. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तनात तो असा कीर्तनात तो ऐकता कीर्तनात तो असा कीर्तनात तो ऐकता पातका आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता पातका आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता.